we are moving a breach of privilege against the WRD minister for giving a false reply to us in the house. First as an MLA and as a political party which has a legislative wing, both of us will move this question. We will move a breach of privilege against the minister for giving false reply in the house. False replies which have been tabled in the house, not only spoken to. So ये wrong दिला आम्ही त्याचे move करता. पडतो हांव डिमांड करता की मुख्यमंत्र्यान पडते सांगला की आपली ती आवयच म्हणून आवय समानच म्हणून ती आपल्या क्लियर कट आज कळटा की आवयक ताणे घात केला म्हणून असो आवयक घात करपी मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री आसपाक सोबना ताणे देवंकूच जाय हो म्हजो डिमांड आहा आनी हे हो इश्यू आमी लोकांक तळागाळाचेर पावोवपाचो आमी काम करतले. सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाल्लो आहा. हाजे पयलीं कितल्याच कर्नाटकाचो मंत्री जो मिनिस्टर आसा ताणें म्हणलें की आपूण ताका प्रायव्हेट हॉटेलांत मेळ्ळो आमी बरे भशेन अंडरस्टँडिंगान करतले. हे सगळें दिस इज अ फायनल कल्मिनेशन ऑफ द लायज दॅट आर नाव गेटिंग एक्सपोज्ड. And a senior advocate does not easily lie. And if he is lying, then the state has to take it to the logical conclusion. Chief Minister just cannot say, don't politicize the issue. Politicize करना. ये politics अंदर किधर है? It is your lawyer exposing you. Where is the politics in this? Who is doing politics? We are not doing politics. You are being exposed by your own counsel, who has continued to be counsel even after you have said that he has been removed. आता म्हणतात ते नरसिंहन म्हणटा आमकां अपियर जाता म्हणून. पयले स्वातेर तुवें ते सुशांत नाडकर्ण्याक काडलो पळय तो कोणाक विचारून काडिल्लो तुमी? तुमकां ते गोंयकार नाका आशिल्लो ह्यो सगळ्यो डील करपाक. गोंयकार कोणाक नासलो. सरकाराक आमच्या गोंयचो लॉयर नाका आशिल्लो तातूंत. कित्याक सरकाराक पयलींच्यान कर्नाटका तांकां वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें कर्नाटकाक ते उदक दिवपाचें आनी गोंयच्या लोकांक आनी गोंयचे जीवनदायिनीचे घात करपाचो म्हणून. तो घात ताणें केल्लो आहा. आनी हाचे फुडें मोल्यान जें कितें जाता जें कोळश्याचेर जाता ताचेर सगळें घातूच जावपाचें आहा. आनी हांव सदां म्हणीत आहा की सरकारान गोंयाक विकपाक काडला म्हणून ह्या वर्साक दे हॅव पुट अप गोवा ऑन द फास्ट ट्रॅक सेल आणि ते म्हाका दिसता सिद्ध जाल्ले. मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्यान कसली डायरेक्शन दिवंक नाशिल्ली म्हणून. दिवंक नाशिल्ली म्हळ्यार कशी? तुवें एसेंब्लीन सांगलां तो वी गिव रिटर्न डायरेक्शन म्हणून. वेर इज द रिटर्न डायरेक्शन गिवन टू यू? सो एक फोर्ट पोचोवपाक ताका 100 फोटीचो मारपाक लागला. आनी आज म्हणजे जे 4 ताका प्रश्न आहा ह्या 4 प्रश्नांक ताका उत्तर ना. Unprecedented. This is unprecedented. See, it is like this. You cannot escape not being detected when you do such a fraud on the people. This is one of the most contentious issues. A Mahadev Water Dispute Tribunal was formed in 2010. Successive governments have fought this case for the sake of Goa. Not only the BJP government. It is also Congress government that has instituted this tribunal. So सगळ्यांनी गोंयची जीवनदायिनी म्हळ्यार गोंयची लायफ लायन ही राखपा खातीर सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा. प्रमोद सावंताचें कॉन्ट्रिब्युशन आहा हे जीवनदायिनीचो घात करपाक. His contribution is betrayal of this lifeline of Goa and ensuring that water is sent to Karnataka. Further on, he is now taking it next step by fast tracking the linear projects and by making Goa into a coal corridor. Coal भायल्यान येतलो आनी तो कर्नाटकान वतलो. ताचे खातीर ट्रेनी ब्रॉड रस्ते ब्रॉड आनी दर्यांतल्यान हाडून एमपीटीचे जे एक्सपान्शन जावपाचें आहा एज अ क्रूज टर्मिनल ते मारून उडयतलो. So he is just acting as a stevedoring contractor, as a logistic contractor for Karnataka. This entire government of BJP, the Bhrashtachari Janata Party,
He is acting as a logistic contractor for Karnataka on the orders of their bosses from Delhi. This is my charge against them. And the lawyers, senior lawyers in the Supreme Court, Mukul Rohatgi, Arvind Datar, these are not small lawyers, these are big lawyers, these are big names in India. They don't tell lies. Now the Chief Minister is trying to say that the lawyer is telling a lie. If he is telling a lie, why did you not move the court subsequently? Saying he has done it on his own accord, we don't want it that way. Why did you not do it? Why did my question and of my colleague Vinod Palekar only have to expose you? ना जरा कळत नाही आम्ही पॉइंटेड क्वेश्चन कळत आन्सर तुमचे पडले. सो आता फिलिप त्यांनी सांगचे पडटले की बाबा हे तुवें फोल्ड मारले ती मारल्याच ताका आमी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज म्हणटाच. आता इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली काय पडती इन्स्ट्रक्शनां दिल्ली एज पर अरविंद दातार कितें की डोंट टू ऑब्जेक्ट. हे कोणें दिल्ली? तुवें दिल्ली, एजीन दिल्ली काय मुख्यमंत्र्यान दिल्ली? So who is the client? Client is the government. Either it could be the WRD minister speaking to him or the AG speaking to him. Normally the case is the AG speaks. And third is could be Chief Minister directly. So ये फिलिप नरेन सांगून जाय ताजे पयलीं फिलिप नरेन हातून कॅबिनात वचूंक जायना. We forbid him to go to the cabin as a minister. He should sit at home and answer this first. Because otherwise he is part and parcel of the betrayal of Goa. आज सांगे मेरे you have to draft it. सांगे कोणचे बटन there are certain facts that किती breach of privilege करताना खूप कडेन verbatim records गरजेचे असतात. Verbatim records म्हळ्यार as we had spoken, which is in shorthand being taken there. Verbatim records आमकां जाय पडटले maybe. Normally म्हजेर एक breach of privilege जाल्ली हाजे पयलीं when I was co-opted councillor. So that time it was based on verbatim records. Radharao Garcia's defended me that time. I was made to appear before the House Committee. I think verbatim records are exact. They are attached to the. But I have put a lawyer on this already. So in next 2 days? If possible, this evening also. Okay. But we'll file immediately. And because the Speaker's office will have to give us the verbatim records. Second, what is the way forward now in all this? एक कितें जाता आमचे पक्का that it is a situation of fait accompli. The water has been diverted. We have no Madhuri. And the fallout of the water being diverted will even reach the Dudhsagar. It is not only Madhuri there in Kalsa, Bandura. It will come all down the line. आम्ही व्हिडिओ दाखयलो पणजे जंय डायव्हर्जन जावन पावसाचे मागीर पावस इतलो उटंगराचो पडलो ह्या वर्सा अशें म्हणटात की एंटायर लास्ट सेंच्युरीन चड पावस ह्या वर्सा पडला. अशें उटंगराच्या पावसाचे मागीर वचून तो व्हाळ वचून झर कशी अशी बारीक पडल म्हाडे पडल. आय गॉट द व्हिडिओ आय शो यू तो हांवें दाखयलेलो a drone footage taken by a reporter who had visited the site, which I had shown. ते जर आज आम्ही पळयले ताची कितें जालें आसलें हें तापोवन 2 म्हयने जाले, 2 महिने 3 महिने जाले आसतना 2 महिने जाले आसतले. 2 महिन्या पयलीं ती स्थिती आशिल्ली. 2 न्ही 3 महिने आसतले. 3 महिने तरी आसतले. आज कितें जालां आसतलें? You just think of the downstream, the flora and fauna. कितें पोझिशन आमी ते फिलिप नरेन सांगल्यार तूं वच तरी म्हणटा. He has not even visited the site. Chief Minister has not visited the site. आता तुमकां जर तुमची आवड येयली म्हणून व्हडली भाशणां दिता वचून पळोवया म्हणटा कितें जालां तें. ताणें केदें बांदलां आसलें. They made a 500 crore budget head. 500 crores budget. Budget head म्हळ्यार कितें? 500 crore is the beginning. It can go extend to anything. So they are very clear. Karnataka is clear that the water is theirs now. And immediately you are now allowing up in त्या दिसा तुम्ही कामगाराची कॅम्प ही पळयल्या आसतली डिफेन्स फॉर दॅट लिनियर प्रोजेक्ट. तो कितें म्हणटा
जग देश म्हणटा आमचे हें जाता कितें जाता फास्ट वता गोंयकार स्लो काय अरे कितें जाय ती फास्ट म्हजो सादो प्रश्न आसलो कितल्यो ट्रेनी येता त्यो साऊथ सेंट्रल रेल्वेच्यो कितल्यो ट्रेनी गोंयांत येता स दिसाक 5 दुसऱ्यो 1 लोकल थंयच्या हांगा मातशी स्लो जाता ट्रेन कडक 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 कितें जाता कोणाक कितें जाता स्लो जाता इतले ते लोक येताले मरे तुमकां फास्ट कित्याक येवपाक जाय आनी कोणाक येवंक जाय ते फास्ट तूं फास्ट येवपाक जाय मला येवपाक कोण सांगा ट्रेनीन येवपाक आतां तांची चिंतून तुमी तें करता इलेक्ट्रीक करता इलेक्ट्रीक ताजेर करना हे घाटाचेर वयर चडपाक तो कोल जो वता ताका 5 इंजिनां मारची पडटा खंय वयर उडपाक आमचे होल आयडिया इज टू टेक कोल अँड ब्रिंग ओर सो गोवा इज वॉट गोवा इज अ कॉरिडोर फॉर दॅट इवन सेस ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन दे आर नॉट गेटिंग दी सेम मुकुंद रोहतगी who is representing Goa in this matter earlier, who is now no longer representing Goa, is representing Jindal and Adani. Jindal, sorry. For that SES matter. तो जिंकनासतना उरतलो आमचो पण तरी जालो आडोळा जावं तो सगळें मॅच फिक्सिंग म्हादयचें मॅच फिक्सिंग आतां कोल सेसाचेर मॅच फिक्सिंग आनी कितें सांगता वी हॅड द गट्स टू सेंड अ लेटर टू जिंदाल अरे गट्स गट्स म्हळ्यार कोण तो जिंदाल म्हणून बाबू येतलो कोण तो जिंदाल म्हणून वॉट इज द गट्स यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा you are coal dust causing people to die. He immediately objected to it. Well, immediately. Jindal is taking it for so long. Yeah, Jindal immediately objected. He is saying it is not a state subject. It is in the concurrent list. And he got relief also. He is not got relief. He is it's in the court. विजय बाब 40 वर्सां तुम्ही सेंट्रलला बी वचपाचें कितें तरी अरे सेंटर बाब दिगंबर कामत उलयता सेंटराक वता सेंटराक ताका कोण घातलो आमकां अरे मोदीन हो मुख्यमंत्र्याक दवरला कित्याक खंयचोच बीजेपीचो मुख्यमंत्री जे करूंक शकनाशिल्लो ते आनी केलें मनोहर पर्रीकाराक जे स्वप्नान येवपाचें नासलें हें करपाचें येदो व्हडलो घात आनी घात करून ती आवय म्हणटा आपली केदो कापारता तेजो पळय म्हणून कापतात हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा हे आयका हो आमचो हो कितें सुरज हांवें हाजे पयलीं म्हणिल्लें आहा हो मुख्यमंत्री म्हणटा पॅथॉलॉजिकल लायर म्हणून all that is happening is proving me right that he is a pathological liar सारको डिटेल्स फटी मारपी म्हणून आनी तो आतां प्रूव जालें ताणी his own lawyer has exposed him आनी मागीर म्हणटा आनी ऑपोजिशनान राजकारण करची न्ही राजकारण म्हणजे this is you are being exposed, you are caught with your pants down. Nothing else. We have river disputes running. Were they being handled similarly by the states or they are being fought vigorously? They are being fought with riots. Tamil Nadu, you see, not one drop they want to give it easily. And water, the next world war is going to be fought over water, they say. You are allowing a lifeline to go? Just right. कितें म्हणल्यार तुका थंय बसूंक मेळटा पूण खुर्चेर कितें But this diversion is first going to affect CM's. अरे he is not. He is going to दडामार करे खंय CM conspiracy. I am saying सावंतवाडी सरकार म्हणटा कितें जाता I will give you a document in a few days time and I will tell you another thing. I am telling you journalists, all of you. तुमचो इशू हांवें काडला ह्या महामारीन खूब जाणांचे जर्नलिस्टांचे जॉब गेले तांची पेमेंट कट जालो फ्रॉम 20% अप टू 60% म्हणून आनी ताजेर ते काम करता सरकार ताजे खातीर कितें करता जाणा तुमी आतां पेपराचेर तुमी नांवां हाडीत आसतात ताजी फोटो तुमी हाडटा तुमचे मॅनेजमेंट हाडटा म्हाका खबर ना पूण इतली हजामपट्टी करनाका ताजी ताणें तें रिप्लाय दिल्या बरें ताजे तुम्ही ताजे फाटल्यान रावूंक जाय तुमकां लागत ना आपल्याक आन्सर तशें दिला की दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अस एंड वी आर नॉट कन्सर्न आनी वॉट आय एम ट्रायिंग टू टेल इज वॉट यू कॉल द स्टिम्युलस पॅकेज एवरी सेक्शन ऑफ सोसायटी हॅज अ रायट टू स्टिम्युलस पॅकेज
In America, Biden has won the election against Donald Trump, based on the stimulus package, that so much money we will give each person because he has suffered loss of lives and loss of livelihoods during the pandemic. That person is who? That person is every citizen in America. In India, what we say, the rich don't require to be given assistance. The higher middle class don't require to be given assistance. The poor needs to be given assistance. The traditional occupation needs to be given assistance. The journalist who is supposed to work on the field, working at home, working on the field, also threatened by COVID, has to be given the stimulus. Government says no. And you are still giving coverage. किती येतात तिथे कोणी खोटी मारता कोणतरी आडून बोलून दिला तुम्ही खाली राहता पण एक क्वेश्चन डिस्कस जाऊन आणलो वो क्वेश्चन आम्ही काढलो म्हणजे भाषण ते अजून किती रातचे उलयले इतले वेळा गव्हर्नर ऍड्रेस तातून कळलं तुम्ही जर्नलिस्टांक किती केलें किती केलें हा सगळे रेजिस्टर्ड एट 0 आवर रेजिस्टर्ड एट 0 आवर आम्ही किती केलें तांचे एकल्यान आन्सर दिना तितलेंच न्ही रुलिंग बेंचीचा तो कोणीय मनीस उलयलो ना मुख्यमंत्री सोडूच आणि आमचे ऑपोजिशन तेही दुसरी खबर ती कळलं माहिती सो आजचे तुम्ही बी म्हणजे चिंता यू ऑल्सो ऑर्गनाइज युअर सेल्फ अदरवाइज गव्हर्नमेंट विल कम आफ्टर यू लाईक देन कॉल यू इंटरनॅशनल लाईक राजदीप सर साहेब फाल्यां जर तुम्ही कितें बरयलें तेन्ना अशें तशें दिसलें सेडिशन सो बेटर रिमेन ऑर्गनाइज डोंट लेट द भ्रष्टाचारी जनता पार्टी डिवाइड यू. Everybody has to unite